मायनिंग बंद पडल्या उपरांत 2015 सावन सहकारी सोसायटी आणि बँकाचे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वाढले. सहकार क्षेत्रांत सध्या कोट्यांनी रुपयाचे एनपीए आसा म्हूण सहकार मंत्र्याची विधानसभेत माहिती. 101 सहकारी बँको सोसायटीचे 1 लाख ते कोटी मेरेन एनपीए. 38 सहकारी बँको सोसायटीचे 1 कोटी ते 99 कोटी मेरेन एनपीए. 3 सहकारी बँको सोसायटीचे 100 ते 500 कोटी मेरेन एनपीए. सहकारी बँको सोसायटी एनपीए शून्य. उरिल्ल्या 28 सहकारी बँको सोसायटीचे ऑडिट रिपोर्ट दिल्ले ना. एकूण 182 सहकारी बँको सोसायटीचे 1000 कोटी वयर एनपीए. एनपीएचो विशय तडीक लावंक सरकारान कांय पावलां उखल्ल्यात. सध्या सरकारान कार्यवाही कक्ष नेमला. सहकारी बँको आनी सोसायटीच्या फंडाचे घोटाळे आनी बाकीच्या कारभाराचेर लक्ष दवरतलो कक्ष. मायनिंग बंदी उपरांत सहकार क्षेत्र गलगलाक आयल्या. मायनिंगांतले लोक रिणां फारीक करिनात आनी सरकार एक्शन घेवंक दिना. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.